दरवर्सा 8 सप्टेंबराक संवसारीक साक्षरता दीस मनयतात. साक्षरताये जागरूकता निर्माण करपा खातीर नावेलीच्या परपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कुलान सायकल रॅली घडोवन हाडली. ह्या निमतान शाळेत साबार कार्यावळी जातल्यो. 8 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिसा आदी परपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कूल नावेलीत शिक्षण आणि साक्षरतेच्या महत्वाचेर जागरूकताय रॅली घडोवन हाडली. साक्षरतायेच्या महत्वाचेर भर दिवपी रॅलीत शाळेंतल्या सुमार 150 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. सगल्यांक साक्षरता आनी शिक्षण मेळोवपाचो अधिकार आसा. ईच वन शूड टीच वन, सिस्टर लिबिया फर्नांडिसान सांगले. Today you can see so many children of mine for the cycle rally and to walk the distance. While this is an awareness today for literacy, we have so many people around the vicinity and our students have a lot of activities today and the days to come till the 8th, while we will be encouraging children in the vicinity to go around to do a survey to find out how many can't read and write. And as a result, today's rally is an awareness. That is the reason they have made a mention of International Literacy Day is on 8th September. Each and every person has the right to literacy and education. So that is my keen desire as educators, that I want everybody to read and write and to be among all. So each one will teach one. So at least one project, one child should teach a parent or someone in the vicinity, while we have so many people also working with us, working around the place who can read and write. Thank you very much, and we wish that everyone takes up this project so that we encourage everybody to read and write. हायस्कुलान सायकल रॅली अरेंज केल्ली आसा. अरेंज केल्ल्या कारणा खातीर आमी आमच्या ट्रॅफिक सेल मार्गान रूट अरेंजमेंट केल्लो आसा. वाटेर आमचे पुलीस आसा, सगळ्यांक सांगलेलें आसा ही रेस दी रॅली फॉर लिटरसी डे आणि इज फॉर देयर हेल्थ. थँक्यू व्हेरी मच. साहेब, ही खंयच्यान स्टार्ट जातली आनी खंय खंय म्हणल्यार वतली रॅली? स्टार्ट रॅली आमच्या इस्कॉसा स्टार्ट जाता आनी तेलावली नागमोडे आनी टेल रिटर्न बॅक. तितून फ्रॉम स्टँडर्ड 3rd टू स्टँडर्ड 10 भुरगीं आसा. अरावंड 150 भुरगीं आसा स्टार्ट. सर, तुम्ही कसे अरेंजमेंट केला आता? आमचे 2 पेट्रोलिंग बायक दवरले आमी, प्लस हांव आसा, प्लस म्हाजो स्टाफ आसा, प्लस जंक्शनाचेर खुश दवरले आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आनी निखिल जल्मी.